हॅलो. सुरू करूया. ओम स्वस्ति श्रीमन महागणपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आजी मागी गणेश चतुर्थी असं त्यामुळे त्यामुळे सगळ्यांक भितरलो गणाधीशाक जागृत दवरनू आम्ही हे ऐकूंक का केन्नाय तशीच ऐकूंक का, पण आज तरी खास करून म्हळ्यार ताका डेडिकेट करू. शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. मला वाटते अंतरी त्वा वसावे, तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे. अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा, महाराजया सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. रामा मी तव दास, दास म्हणवी माते कशाचे भय. रामा जाईन जा सुख घना, होईल तेथे जय. रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे, नाही दुजा तारक. रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी रे, तू तात मी बालक. तू तात मी बालक, तू तात मी बालक. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. ओम श्रीराम जय राम जय जय राम. तुमगेल्यांतले सगळ्यांत तुले रामतत्वाक वंदन करून, समर्थ तत्वाक वंदन करून श्रोत्यांक मगल विनम्र अभिवादन. आणि आता आम्ही सूर करूया. हे आत्माराम ग्रंथ चल्लेलो असो आमगो तसं तातूंत तीन समास जाल्ले, पांच समास आसा ती. तरी इतलो वेळ कला लागता अशें दिसता, हय की न्ही. तर साधकागल मनान तूं अनेक प्रश्न आसात. आमी इतले खडतर हे साधन करतात अशें आमकां दिसता, तरी सुद्दां अजुनूय आमगेले इप्सीत कसले आमी गांठना ती. आमकां आत्मज्ञान कल खातीर जायना, खंय आमी शिरकल्यान ती. हे सगळे प्रश्न मनांत येतात. हां. आणि समर्थांनी म्हणलें म्हणून न्ही, समर्थांनी पयलीं सांगलेंची खंय की तुगेल फायन ट्युनिंग जाय न्ही. तूं जरी सुमार फरक पडला तुगेल्या वागण्यातून जाल्यार पुराय तुगेलें जे मिसायल आसता न्ही हाजें खंयचें हाजें रॉकेट आनी वता न्ही, ताजे भाग भायले सूक्ष्म स्थूल सगळे पोवन वचका लागतात. आणि सटल पार्ट मात्र ते चंद्राचेरी हाजेरी उतरचे शकता. तशी आमगेर सुद्दां एक सटल पार्ट म्हूण आसा, तो उघडे परब्रह्म खंय अशें ताका नांव दिल्या संत एकनाथान. जनार्दनान तांकां उघडे परब्रह्माचो बोध करून दिलो म्हणून. हां. कसले ताका हें ना ती कसले म्हणटा ती आमी उपाधी कसलेय ना ती. कसले संग ना, निसंग ना, खंयचे शब्द ना ती, कसली मायेचें आवरण ना, कसले ना. अगदी सोली व सुख म्हणटात न्ही, ताका समर्थांनी सोली व सुख म्हणून नांव दिलें. तशी सोल्लोवन दिलें सुख, सोल्लोवन दिलेलो आनंद तो कसल्याचेर अवलंबीत ना, कायम आनंद. तें म्हाका जावंक जाल्यार मगल सगळे नाशिवंत तें समर्थ सांगता ती. तूं म्हाका जर अजुनूय समज तुगेलो नाशिवंत दी न्ही, तेमी ती
तुक जात तितले फायन ट्युनिंग जायना. तुक उत्तर चाक त्या हान तुक रीत चाक तान तू एक जावन चाक खंय की अडथळ येतस मा कळ्ळें. तरी आत्तां तांगें निर्वाणा दिवस आयिल्लो तर आनी केन्ना तूं शिकचें, वेळूय कमी आसा जाल्यार हांव सांगता तें सम आयक. कित्याक म्हळ्यार तुगल बद्दलची म्हाका कळकळ आसा. तशी समर्थांनी सांगल्या, तांणी मस्त हांतू आमकां सांगिल्लें आसा. ते म्हणटा ती हां हांगा अनंत कवी म्हूण आसा ती, तांणी बरयल्लें ज्याची गाढ, तांणी समर्थांगेलें वर्णन कशें केलें पळया ती. ज्याची गाढ उपासना जरी असे जाणे अयोध्यापती. कित अयोध्यापती तांगेले इतले अभिमान आसा, कसली गाढ उपासना. नेणे त्याहुनी अन्य दैवत असे ऐसी जयाची स्थिती. त्या समर्थांगेली ज्या परी ज्याचा गुप्त विचारही परी असे नारी नरा लेकुरा. कितलं कारुण्य नारी नरा लेकुरा खातीर. हां की तांकां जर सम कळ्ळी जाल्यार कळवळ हे अयोध्यापती. कल्याण करी रामराया. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी. मग मी जायना तांक सावरच्याक देवा, तू सांबाळी म्हूण सांगलें. हां ऐसा सद्गुरू रामदास विलसे जो निस्पृहाचा आतुरा. तांणीच हें वदन घेवचें आत्मारामाचें. तर तांणी सांगलें खंय तूं कमी पडटा, तुका साधनेची गरज आसा म्हूण सांगलें. पयले हातूं तांणी त्याग करी म्हूण सांगलें. आणि त्याग करतना हें परत परत सांगता लागता कल्या म्हळ्यार तें मनान समोर बिंबका मळका त्यो. तांणी सांगलें जितुके काही नासो न जाईल, जे अशाश्वत असेल, तुझ समागमे न येईल तितुकेच द्यावे मज. तरी जर तू दिल्ले नाशिवंत तितुकेच देसी, तरी पद प्राप्त निश्चयेसी. निश्चितपणे तुका पद प्राप्त जाता. कळ्ळें. त्यामध्ये लालूच करसी तरी स्वहित न घडे. शिष्य म्हणे मी जी दिदले, स्वामी म्हणती मग पदच लादले. आता तू आपुले काही मानू नको. हां इतुके स्वामी बोलिले अज्ञान घेऊन निघाले. तव शिष्ये विनविले विनीत होऊनी. की हांव दिल्ले म्हळें तूं घेतलें म्हळें जाल्यार खरें मग दिवन जाल्लें वे. हें कशी दिव्यद. हां तरी दिवचें म्हळ्यार नेमकें कल करचें हांवें. तावळ म्हणून तांणी माया निरूपण हो समास घेतलो. सगळें हातूंत तुका माईक दिसतलें. माईकाक उत्पत्ती स्थिती लय आसा, जें जें तें आसा तें तुका वापरच्याक दिल्या. हां जाल्यार तुगल चूक खंय जाल्या. तूं कल्ल्याक कण सूर लागता. कण सूर म्हळ्यार फायन ट्युनिंग तुगेलें कलमीत जाय न्ही. कल्ल्या म्हळ्यार हें माईक आसा न्ही, तें म्हळ्यारच हांव किंवा हें मगलेंची अशी तूं समजून चल्ला. हांव ताजो मालक आसा हें समजून चल्ला. हो गैरसमज आसा तुगेलो. तेमिती तांतूळ फक्त मालकी हक्क म्हाका दी देवा. चेडा फक्त तांतूळ मालकी हक्क दी. फॉर एग्जाम्पल तुगेलो देह हांवें मायेच जाला न्हय. हां जाल्यार तुका दिसता हांव म्हळ्यार म्हगेलो देह, हांव म्हगेलो देहाच मालक, हांव म्हणलें तशी सगळ्यांनी वागका. कळ्ळें. म्हाका जाय आशिल्लें सगळ्यांनी प्रोवायड करका. म्हाका मेळना जाल्यार म्हाका कोप येता. आनी म्हाका मेळ्ळें की तें म्हगेलें जाल्लें, दुसऱ्यांक ताजेर कसलो हक्क ना. हांव दिसना, हांव सगळें गोळ करून दवरतलो म्हळ्यार तशें जायना. कल्या म्हळ्यार तूं जें तुगेलें म्हणटा देह, विचार कर चेडा हो खरें देह तुगेलोच वे. हां हांतूल कल्ले तुगेल स्वामित्व हांतू कल्ले आसा. तुगेल विचार कोणें घेत वे. कस तुम कुत आयात. खंय थावन आयला तूं. तूं कोण आसा, तुका खंय वच्चें आसा, कसलें तरी गोत आसा तें वचो. आत्तां तुगेलो देह मगलो मगलो म्हणटा. त्या देहांत कसलें चल्ल्या. तोंडान तुगेलें पूण घालची भितरी. हां ताजे पुराय भायर पोण वचसरी फायं सकाळीं तो सरी ताजे भितर कसलें जाता आसा. वॉट इज द प्रोसेस. तूं कळटा कशी ताजें पचन जाता, कशी ती महाभूत भितरी
आसून सुद्धा एकमेकाला तर अलिप्त असती तरी एकमेका मदत करतात. इतली सगळे रक्ताभिसरण संस्था, न्यूरोलॉजिकल संस्था, सगळे असं मेंदूची संस्था ह्याचं अस्थिमास त्याचं स्थूल देह सूक्ष्म देव भाव भावना कसले तुगल हातान कल्लेच कसले ना जे मन तुका वापरच्या दिलेले ते सुद्धा तुगल रिमोट तू म्हणत मगल मगल देह मग तू ताज रिमोट त्या मनाचं तुक वापरच्या दिले तरी तू ताज रिमोट तुगल हातान दवर का नव्हे. हां तू सांग का म्हाका ही फाईल जाई मेंदून थांब ती फाईल जाई तू तशी नाही त्या मन आकाची वयसून दिल्या आणि तो आता तुझ्यार गाजयत असं मात्यार बैसून मिरी वाटता कल्ले चलेल तुवें तुगले म्हणटा कसले तुगल हाताना म्हानतारपण आयलें तर आज इतले वर्सां पयला येयल्लो वाडलो थोर जालो थोर म्हळ्यार थोर मात्र नाही व्हडू ज्येष्ठ जालो हां श्रेष्ठ जाला की ना गोत ना जाल्यार ज्येष्ठ तरी नक्की जाला. आतां वच्चे दिवस आयले आनी खंय तूं मगल मगल म्हणटा जाल्यार तुका हो देह हांगा सोडून वचका नव्हे. हांव तुका सांगिल्लें की जें तुका व्हरू जायना तें म्हाका दी. तावळ तो म्हणटा पाप तो म्हणटा तरी कल हांव आत्महत्या करूं तो सांगता आत्महत्या करची गरज ना. हांव तुका कल सांगल्या हां ताजो फक्त मालकी हक्क दी. पण तें सांगिल्लें एक प्रॉपर्टी विकली हांव कोणाक पुणी विकली हांव ताजे हें घेतलें कळ्ळें विकली म्हणा पडे मगल प्रॉपर्टी हक्क हांव तांकां सुपूर्द केले आनी म्हाका ताजे कडले जें मेळटा धन तें घेतलें आनी तें दिवन सोडलें बरोबर. तशी समर्थांक हांव मगल देहाची मालकी हक्क दिलो आनी मुख्य म्हळ्यार मगल न्हयशिल्लेंच तें जाल्यार ताणें मागून घेतलें प्रेमान मागून घेतलें. पळय मा तूं मालक न्हय हाजो जाल्यार हांव तुका कसले कमी पडूं दिना पण कायम लक्षांत दवरी की ही मालकी मगल हक्काची आसा. हांव तुका वापरूं दिता बिनधास वापरी बऱ्या खातीर वापरी जाल्यार ताजो वायट वापर कर न्हू. इतलो मनुश्य जन्म आपण तुजे खातीर इतलो प्रेमान केला तुका इतलें सगळें दिल्या फुकट घालो नाका रे. ताजो एंड यूज पळय तुका परमेश्वरान एक जावचेंच मा ताजे खातीर हांव तुका वळवळतो सांगा कळकळस म्हाका मनान तूं फायन ट्युनिंग आत्तां करून घे. हां तशी तांणी ग्रंथान बैसून सांगता असो तितलें ताजो आमी फायदो घेवंका न्हय. निमित्त मात्र भवसव्यसाची म्हणटची अर्जुनाक कृष्णान सांगलें ज्ञान तशी समर्थ त्या उद्धवाल निमित्त मात्र करून आमचे खातीर सांगता असो आमगेलें तेंच चल्ल्या न्ही हांव 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 वचनाची तेमी ताम केन्नाय भक्ताची जायनात आमी परब्रह्माचे भक्त जावंका. भक्त म्हळ्यार कले तांत विलीन जावंका एकय विभक्ती आसूं न्हय. विभक्ती म्हळ्यार आमकां ताले तांत सेपरेट करतले अशी कसली चीज आसूं न्हय. हांव आयलो की तूं आयलो किंवा तूं म्हळ की हांव आयलें हें दोनी ना हांवय ना आनी तुवय ना आमी एक्कची आनी एक जायना पडे दुसरे कले नाची जे नाशिवंत ते नाची जाले कल्ले वरतले कोणे कोणा सांगचें हां तेमी जायनाची. तर हांगा नंतर आतां माया निरूपण जालें कडे ब्रह्म निरूपण जालें. ब्रह्म निरूपण म्हळ्यार जें माय ना हें माय न्हय तें माय न्हय अशें सांगून तांणी तें सगळें ब्रह्म म्हूण सांगलें एक्सप्लेन केलें. आत्तां तांणी सांगलें हें कळच्याक तुका हां वर्म हेच की माया माईक याचा करावा विवेक विवेक केलिया अनेक एकी मुरे हें कशी जाता. तांणी सांगलें तुझे स्वरूप तुझची न कळे ते जया साधने आकळे ते साधन ऐक सोहळे भोगीसी स्वानंदाचे. साधन कल कोरका कल्ल्याक तुका जुनी तें सम कळना तुगेल स्वरूप कल आपण ब्रह्म इतलें म्हण नुस्तें शाब्दीक सांगून तुका कळना पण आयकत वच तातूंत नेक्टर पित वच तांणी सांगिल्लें वय की न्ही. तांणी सांगलें कळ्ळें त्या कोवाडियांच्या कडया गुंतोनी उगवाव्या एक जाणटेस एक पजल अस हगूर हगूर आपण उकलतस. तशी ह्या मायेचो जर निराश करता जाल्यार
हगूर हगूर करता ते कशें करचें मला पाणी दे ग. एक मिनिट. सॉरी. ही वय एक देहाची माय आसा जाल्यार ह्या मायेक देहाचो उपयोग केले शिवाय तुमच्या थंय पावच्या जायना. ऑनलायन हो मोबायल ही एक माया, रेकॉर्डिंग ही एक माया. सगळें तांचे थ्रू रेकॉर्ड जाता जाल्यार पयलीं उलोवंक न्हय, उलयतना आवाज त्रास दिता. उलयली की ती माया. तर तांणी हांगा सांगलें हां की साधन खंयची साधनान तुका हें कळटलें तें साधन सांगता. त्या वेळेस सगळें आयकलें जालें, श्रवण करका हें करका, श्रवण कशें करका गेल पण सांगलें. तरी आत्तां तागेलें म्हणणें कलें असं उद्धवागेलें शिश्यागेलें की तुमी म्हाका पयलीं हांवें सांगिल्लें न्हय तें जें नाशिवंत आसा की तुमकां अर्पण केलें की कडेरी पद दितलें, तूं दिल्लें पद हय की न्ही. तरी आत्तां सगळें जायना पळय, हांव दिल्लें तुका सगळें दिल्लें मल्यात कल्ले वर न्ही. आनी कल दिवचें कशें दिवचें म्हाका गोतना. तरी मागीर म्हाका कल्ल्याक मेळना, पद कल्ल्या मेळना. आत्तां तूं हगूर हगूर सांगता बाकी कसलें साधन करता म्हणना, हें सगळें तूं म्हाका दिवन सोडी म्हणलें त्या प्रमाण हांव दिल्लें. आत्तां तूं म्हाका सांगता तूं श्रवण भक्ती करता, मनन भक्ती करता, निधिध्यास करता, हें करता तें करता, मागीर तुका मेळटलें म्हणून. म्हळ्यार हें तुगेलें आश्वासनां तूं म्हाका शिवतलें. कळ्ळें जाल्यार तूं आश्वासन दिलेलें हांव अशें दिल्लें अशें म्हाका मेळका, तें कसलें मेळना. त्या वेळी ताणें म्हळें हे पडत मुर्खा, म्हाका मेळका. तूं स्वताक म्हाका अर्पण केलें म्हणटा तरी म्हाका हो शब्द खंयच्यान आयलो तुगेल्या तोंडांतल्यान. म्हाका मेळका म्हळ्यार हांव अजून तुगेलो बाकीच न्हय, तें मी तूं समज दी न्ही. अरे शिष्या चित्त द्यावे, नाशिवंत तुवा ओळखावे, साधन न लगे करावे प्रतिज्ञाच आहे. मगलें साधन करका लागना ही मगल प्रतिज्ञा खरी आसा, पण केन्ना तूं सगळें दिल्ल्यार मात्र. प्रतिज्ञा करावी प्रमाण ऐसे बोलतो हा कोण. तूं म्हाका म्हणटा तुमगेली प्रतिज्ञा आसा ती तुमी तशी वागून दाखया, ती वचन दिलेलें आसा न्ही वचन पूर्ण करा. ती ते तिणी कल की वर मागून घेतले खंय कैकईन रामाक वनवासा पेटोवचो आनी भरता राज्य दिवचें म्हणून. तशी तूं हें केलें म्हाका की प्रतिज्ञा केली, वचन दिलें आनी आत्तां तूं मागशी फिरता असो. प्रतिज्ञा करावी प्रमाण ऐसे बोलतो हा कोण. तूं म्हाका म्हजे खातीर तुवें म्हाका आश्वासन दिलेलें तें आतां म्हाका दी, सिद्ध करी. हें म्हाका दिवचें आनी तूं म्हाका आश्वासन दिलेलें हें सगळें माथ्यांत हाडटलो तो कोण. तरी जें तूं नाशिवंत केल्लें म्हणटा, नाशिवंत केले मदारपण त्याही मध्ये तो आला. तर तूं म्हाका दिवन सोडलें म्हणटा तान तूं तुगेलें ओनरशीप अमल्ल्या आयल्लें न्हय. आत्तां तूं कहलें हांव हांव करता, म्हाका हें दी म्हाका तें दी, म्हाका अशी दी म्हाका तशी दी. आतां हांव पळोवन घेत न्ही, म्हाका तुगेली काळजी आसना न्हय. साधन कर म्हूण सांगलें गपचूप करचें, कळ्ळें. कहलें अशी तशी करची ना. तूं म्हणसी जे दिधले तरी देयास कोण उरले. तूं म्हणटा हांव सगळें तुका दिल्लें तरी आत्तां आनी कसलें दिवच्याक तुल्या कसलें उरल्या. जे उरले ते झुरले म्हजे कडेन म्हळ्यार कहलें मगल जालें तें मल्ल्या गायलें. आनी तूं नाशिवंता मध्ये आलासी, त्या मी नाशिवंत दिल्लें म्हळ्यार तूं म्हाका हें कोन्न दिलें कहलें प्रॉपर्टी पेपर कोन्न दिलो रजिस्ट्रेशन की हांव तुका सगळें दिल्लें. आज सगळ्याचो मालकी हक्क मल्ल्या आयलो की न्ही. आनी तुवें तान नाशिवंतांत आयलो गेले फंता हो कोण तो श्रीयाळ चांगुणागेली काणी सांगिली बरोबर. तर शिव कशी तांगेली परीक्षा घेवच्या बशिल्लो तर तिन्ने तागेलें
शिरकमल दवरलेलं आहे उघडाचाक म्हणून. तर त्याची मुख्य न्हय त्याची दिनाल तू सगळं दिल्लें. एकले एक फंता जप घेवनच्या स्वाम्याला वचून खंय कळ्ळें. 2 वर्स थंय राबून सतत सेवा केली आणि कड्डेर म्हळखंय तू म्हाका अजुनी जप केल्या दिना म्हण. कळ्ळें न्हय. तावळ तांणी सांगलें तूं तुगेलें चप्पल भायर काडून दवर यो, तुगेली उपाधी भायर काडून दवर यो. एक तरी साधकाक तांणी सांगलें तूं निर्वस्त्र जावन यो म्हळ्यार हांव तुका दिता जपू, तरी मात्र तुका तो लागतलो. आतां हांग ही वस्त्र खंयची? निर्वस्त्र म्हळ्यार ही वस्त्र न्हय, ही मायेची वस्त्र न्हय, तुगेली जी अहंकाराची वस्त्र आसा ती. हांव जें आसा तें ताजी चप्पल तूं वापरी, हांव तुका वापरचें म्हूण दिता, पूण ताजो मालकी हक्क सोडी. आतां तुगेलो अजिबात हक्क ना. पण देव दयाळू आसा, आमकां समकोंत पळयता. योगक्षेमम वहाम्यहम ताणें आण दिल्या तशी आमगेर सगळें समज जायशी, आमगेले वेव्हार समज जायशी. मी पण तुजे खातीर दवरल्या हांवें तें वापरी, व्यावहारीक रिपू वापरी. केन्ना कपची गरज आसता वेळार कोवपी, जाल्यार खंयचेंय हें करचें ना, अती करची ना, तें लक्षांत दवरी. तातूंत जी आसक्ती आसा ती नाशिवंत आसा, ताजे मी तुका परत परत जन्म घेवंक लागता. हांव तुका सांगलें तें तूच सांगात वचना. तूच सांगाती ती आसक्ती वता ती उडोवच्या जायना आनी तुका परत जन्म घेवंक लागता. तेमी तो कुडा कचरो घेवन वचूं नाका. तूं आसक्ती घेवन वतलो, वस्तू घेवन वचच्या जायना तुका. खंयची वस्तू तांचे म्हाका जायी जायी हें जायीपणच न्हय, तें तूं घेवन वतलो देह सोडना पडे. आनी तें जाय म्हळ्यार खातीर तुका परत जन्म घेवंक लागतलो, परत शिरकतलो. तेमी ती हें जें आसा जायीपण तें सोडून दी. कळ्ळें. म्हळ्यार हो वस्तू माईक आसा ती, ताका नाश आसा, तें तुज्यान व्हरूंक जायना. तुगेलो देह सुद्दां हांगां लासून घालचो. एक मनुश्य भयंकर ताका आसक्ती आशिल्ली प्रॉपर्टीची. तो गेल्लो, मस्त पयसो आशिल्लो ताल्यागेर, आनंदान राबिल्लें. कड्डेर त्या आसक्ती पोटी ताका परत जन्म घेवंक लागलो. आनी ताका सतत लक्ष आशिल्लें की ती प्रॉपर्टी घर खंय आसा, थंय लागींच खंय की ताका देह मेळ्ळो आनी घेवन तो थंय जल्मा आयलो लागींच्याच गांवांत. 3 वर्सां जाता म्हणसर ताका ती स्मृती आशिल्ली आनी तो तागेलो त्या जन्माच्या आवस बापूसंक सांगू लागलो की मगल हें घर न्हय, मगल थंय मगल सगळी प्रॉपर्टी आसा, थंय म्हाका घेवन वचून हांव कमायलें तें स्व अर्जीत. आनी तें बाकीच सगळें ताजें एन्जॉय करता आसत. तेमी आपणाक थंय घेवन वच आयल्यार ताणें सगळ्यांक बागेल उगडलें, पळयलें सांज चेडूं राबल्या कल जायी म्हूण. तरी हो आमगेलो चल्लो जाल्यार तो म्हणटा असो तो पयले जन्मान तुमगेलो मालक आशिल्लो ह्या घराचो, कुटुंब प्रमुख, आनी ताणें कमायली सगळी प्रॉपर्टी आसा. कल्ल्या वेल्यान कल्ल्या वेल्यान म्हळ्यार आपणाक बायल ती अमूक अमूक तिगेलें नांव तिगेलें सगळें सांगलें, ती कापय म्हूण. तर तिल्ल्याक तो प्रायवेटान उलोवच्या वचुलो आनी तीक काण ताका मात्र गोत्तशील वस्तू तांकां सांगलें. कलकल आमगेले संवाद जाल्ले, कशें कशें जाल्लें, कल जागेले चेडवां सुद्दां गोतना तावळें तीक पटलें की आपणाक बाम म्हणून. पण त्या सगळ्यांनी मेळ न्हू ताका भायर घालयलो. ताका सांगलें आत्तां तुगेलो हांगा कल दवरल्या, रात गई बात गई, तुका हें मेळना. फक्त तूं वळ करची ताजे खातीर, तें तुका मेळना. तेमी हें जें नाशिवंत आसा देवा उद्धवा, हें म्हाका दिवन सोडी. हें नाशिवंत आसा तुका घेवन वचूं जायना. ती आसक्ती सोडून दी. तुका जाय तितलें हांव वापरच्या दिता. आनी काळजी घे ताजी, देहाची काळजी घे. इतलें बरें तुका देह दिला धडधाकट, तशी आमकांय दिला न्हय. आमी मर आसतना सम काळजी घेवंका, ताजी एंड यूज पळोवंका आनी दिल्ला कल्याक भगवंतागेली प्राप्ती करून दिवचे खातीर, परब्रह्मांत आमकां एक करचे खातीर. तो सद्गुरू स्वता परब्रह्म आसून सुद्दां आमचे खातीर देह धरून घेवन आयला. संत मंडळी तशीची, ते स्वताच परब्रह्म आसत. ते आमचे खातीर संत जावन आयल्यात. खंयची खंयची याती कुळान जन्म घेवन शुद्रांक तांतू अशी, आनी आमचे खातीर वळवळता आसा ती. जाल्यार आमी आसत की ताजो फायदोच घेना ती, अनफॉर्च्युनेटली. कळ्ळें. तर त्या शिश्याक ताणें सांगलें, अरे तूं म्हणसी जे दिदले तरी देयास कोण उरले, जे उरले ते झुरले मजकडे. तू ही नाशिवंतामध्ये आलास, आपणास कारे चोरीसी, नाशिवंत देता चकचकीसी, फटरे पडत मूर्खा. तुका हें सगळं कळता जाल्यार हें
तूं जोर असो, तूं म्हाका स्टॅम्प पेपरार बरोवन दिल वारी, तूं शब्द दिलो हांव नाशिवंत सगळें तुका दिल्लें आनी हांव म्हळें तुका पद लाभलें, जाल्यार तूं तुगेल मीपणाची चोर न्हू दवरल्या म्हणल्यात हांव न्हू. तुगेलो देह भाव अजुनी वचचो न्ही. तो देह भाव पयल दिवंका, देह दी म्हणना, पण देह भाव म्हळ्यार कळ्ळें, देहांत आशिल्ली जी आसक्ती आसा, देव मगलो 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 आनी मगल देह आनी मगल चेडवो मगल नात्र हें सगळें, तेमी तो देहच तुगेलो न्हय. हां, तरी कल हांव आत्महत्या करचें ना, तूं वापर न्हय, पण मगल मालकी आसता ताजेरी तुगेल ना. हें करून कृतज्ञ राब. आपणें दिल्ल्या न्हय देवाले आमी कृतज्ञ, देवान वापरचें दिलां न्ही. तरी आमकां ऑफिसान नोकरी कोण दिता तांगेले आमी हांजी हांजी करतात, तांणी कितले वायट उलयले तरी आमी सहन करतात. आनी हो देव आसा इतलें बरेंपण करता आमगेलें, आं, ताल्ले आमी कृतज्ञ ना. ती वयर ताकाच म्हणटा ती, तूं तुगेल वचन पूर्ण करना म्हणून. अरे मगरूय कितली. तो म्हणटा पडत मूर्ख रे, फट रे पडत मूर्खा. शिष्य विचारून बोले, स्वामी काहीच नाही उरले, मला दिवच्या कल्ले ना. हां, त्यावेळी ते सांगता ती, अरे नाही बोलणे ही आले नाशिवंतामध्ये. तू म्हणत पण मला कले ना, हें जे उल्लेख हे शब्द असती त्याही माहीक असती. हां, त्या नाशिवंतांत आयले त्यामी असले शब्द सुद्धा उच्चार नाका. आहे म्हणता द्या काही. हां, असं म्हणल्यार असं म्हळ्यार दी म्हाका, दिवन सोडी. नाही शब्द गेला तोही, नाही नाही म्हणता काही उमजेल की. आत्ता कल्लेस की ही कंटिन्युअस प्रोसेस आसा. आमी जगतात तोपर्यंत आमकां जरी वापरच्याक दिला देह, हां, परत परत ताजेरी लाट येता ती, ताजे हें तो देह चलयतना आमी हांगा वेव्हारांतू आमकां नाका जाल्ले प्रसंग येता ती. हां, कळ्ळें म्हळ्यार मायेच्या हातूंत लाट ह्यो येतल्योच एंड वी हॅव टू स्विम अगेन्स्ट द करंट. तेमी ती जोर जोरान आमकां विरोध जातलो. हां, ही माया, ही सृश्टी, ही देवी कशी आसा, अगदी प्रेमळ असती, शारदा, शालीन असं, रमणीय असं. हां, आणि शिवाय ती दाहक सुद्धा असं. निग्रह घेवन म्हळ्यार आमगेले परीक्षा पळोवन कड्डेर ती अनुग्रह करता. त्यांनी ती कोणाचेर जर दुख्ख आयलें कश्ट आयलें तावळ लेक्का की देवान आमचेर कृप जाल्ल्या. अयो देवा हांव इतलें करता तरी मगल घरात इतले प्रॉब्लेम कल्ल्या कम देवा समज न्ही. ऑन द कॉन्ट्री मगली हें कृप जाल्या देवाचेर. आतां बेगीच तो अनुग्रह करतलो हें मानका. आनी मुख्य म्हळ्यार मालकी हक्क तागेलो. देवा तूं आस न्हय, तूं कल दिल्या तुका सम कळटा, मगल मागणें संपका ती. आमी सांगिल्लें गेलपंता की मॅच्युरिटी येवंका, आध्यात्मीक मॅच्युरिटी, ताजे खातीर आमी स्वविश्लेशण करका, कल करका, तें पुरें, हय की न्ही. तर आत्तां हांगा सांगल्या, आहे म्हणता द्या काही, नाही शब्द गेला तोही. हे 14 श्लोक असो हांतू साधना निरूपण. नाही नाही म्हणता काही उमजेल की. हें मगल न्हय, तें मगल न्हय, तें दिल्लें हें दिल्लें म्हणटा म्हणटा शेवटी हगूर 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 नाही शब्द उच्चार नासतना सुद्दां कळटा, हां, की कसलें मगल ना हें तुका भितर भितर तुका कळटा. आनी तेमी ती तुगेल खरो जो आसा तो मात्र वर असरी. जशी कांदो सोलयल्यार कांद जाल्ला कशी, कांदो सादो फक्त त्या कांद्या पाकळ्यांनी जाला बरोबर. बाकी फूल ल्हानपणी पाकळे काडल्यार ताजें हें व्हरता, कळ्ळें, केसर व्हरता. हांत तशें कांद्यान पुराय सोल्लाची ती पुराय काडल्यार कांद कलर व्हरनाची, शुन्य, कांय व्हरना. तशी आमगेलें हें मगल न्हय, तें मगल न्हय, तें मागीर दित बसलें की शेवटी कल व्हरता, शुन्य व्हरता. स्थूल देह मगल न्हय, सूक्ष्म देह मगल न्हय. हां, अशी तेमी मुख्य म्हळ्यार साधन कल करता आमी ध्यान करता. ध्यान ही मुख्य. हां, अगदी सहज अवस्था असतात न्ही ती बेस्ट साधन. ते सहज मुक्त अवस्था ते संत लोकांगेले तशी आसता, पण आमी अजुनी तशी जाय न्ही. तर आमकां साधन करता न्हय, साधन एक मुख्य साधना केल्ली तर ध्यान, बैठीक ध्यान. थोडो वेळ पुनी आमी बाकी वेळार नामस्मरण करता ती फिरतना करतना, पण थोडो वेळ पुनी आमकां भितरली 11वी दिशेंतून निलकून पळोवंका. आमगेलेची बॅटरी, आमगेले नामाची ज्योत आसा न्ही, नामाची ज्योतीन मशाल पेटोवची आनी भितर अशें केल्यार बाप रे मनान कितलें जळमट आमगेलें आसा ती हें कळटा. तें घालूनच प्रयत्न करता.
इतले दिवस आमकां चुकल्यांक कले आमी दुसऱ्यांक सुदारता बसली. आमकां स्वता सुदारचे कले कर न्हीच. हां मगल तोंडाक डाग लागला, घाण लागल्या. हां ते लोक सांगता आसा ती तुला तोंडाक पळय घाण लागल्या म्हणून. तशी जर तोंडाक म्हळ्यार तूं ताबडतोब आरशान पळोवन पुसून घेता. पण तुगल पळय ह्यो चुक्के जाता आसा ती म्हणून कोणें दाखयल्यार आमकां शिरकी कोप येता. कल्ल्याक पळयात न्ही तशें बरें वेतें तशें चूक कश्यो न्हय. ते काण घालचे कले पूण प्रबंध करा ती हें कोरका. आतां येथे शून्याचा उमज येयलो की कल्ल उमजतलें की एक वेळ अशी येतली की कल्ले वरचे ना. ताका शुन्यावस्था म्हणटात. शुन्यावस्था म्हळ्यार कल्लें की एक पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आसता न्ही. हां नेगेटिव्हांतल्यान पॉझिटिव्हांत येतना मध्य झिरो येता. म्हळ्यार थंय नाम ना, कसलेय विचार ना, ती कल्ले ना. एक मेंटल कंडिशन शांत शांत. पण थंय तुमकां प्रकृती दिसता, प्रपंच दिसता एक बाजूक आत्म्याचो प्रकाश दिसता. आत्म्याच प्रकाश दिसता. तावळ तुमी ती साधना शुन्यावस्था केन्ना येता. आमी ध्यानांतू मगल स्थूल देह पयले हांवें समर्पण केलं. हें मगल न्हय, तें मगल न्हय. स्वताकच पटयलें आनी तें पटलें. आनी त्या प्रमाणे मी वागच्या पळयलें. त्या प्रमाणे भक्ती अनुसंधान दवरच्या पळयलें परमेश्वरा लागीं. हां तें कळटा की मगल स्थूल देह न्हय खंयचेय नमुन्याचो. तशी सूक्ष्म देह म्हळ्यार खंयले. हां अंतकरण पंचक. अंतकरण मन बुद्धी चित्त अहंकार हें कसलेंय हांव न्हय. मन बुद्धी चित्त शेवटी येता म्हळ्यार धारण कले जालेलें आसता आमगेलांतू. हांव अमुक तमुक आमगेलांतू एक भक्कम बशिल्लें आसता. तेवें जर घालयलें तें हांव न्हय, हें हांव न्हय, तें हांव न्हय, हें हांव न्हय म्हणटा दिसतें. मनोबुद्धी अहंकार चित्ताणी नाहम तें डिटेलान घेतिल्लें. तें जर केल्लें आमी, ती जर साधन केली तरी कसलें जाता. ती जर केल्यार आमकां शेवटी हांव कल्लें न्हय. हें शुन्य म्हळ्यार ताका कारण देह म्हणटात. स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह आनी महाकारण देह. कळ्ळें. महाकारण देह म्हळ्यार आत्मस्वरूप. आत्मस्वरुपाचो देह म्हळ्यार हांव म्हूण एकलो उरता आनी ताका तो ध्यास लागता की परमात्म्याक एक जावंक. हें मध्येचें सगळें वचना पळय तुका तें आत्मतत्व दिसच्या लागता. कशें दिसच्या लागता की तुगल सुद्दां बाकी सगळें घण पडलें नाकाशिल्लें की फक्त आत्मप्रकाश मात्र वरलो. आनी पयलीं सांगल्या की दिव म्हळ्यार कळ्ळें. दिवो आनी दिव म्हळ्यार देव. दिव्याच्या प्रकाशान तूं मशाल बिशाल पेटोवन आमी आमगेल्या हातूं जेन्ना निलकता ती तेन्ना आमगेली सगळी जळमट आनी तें जळमट सगळ्यात गेली. वी आर क्लीन मायंडेड, क्लीन स्लेट्स आनी साधन करूं बसल्यान ती. स्थूल देह मगल न्हय देवा तूं घे दिलो. सूक्ष्म देह सुद्दां मगल न्हय. आनी इतलें शांत जाल्लें मनान कसलेय विचार ना, ती कल्लेय ना. नामाच फक्त भाव धक 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 आसा. तावळी तें जे आत्म्याचें अहम म्हळें तो थोडो अहम आसा. ताका आकार सो जास्ती वर न्ही. तावळी त्या आत्मप्रकाश तो जिवात्मा तितलोच वरला सान. त्या जिवात्म्याचो जो प्रकाश आसा त्या प्रकाशांतू आमकां मध्येच सगळें गेलेली न्ही ती. शुन्य आसा. शुन्यांत कसलें ना. तर पेलदिकाचें आत्मस्वरूप दिसच्या लागता आनी ताच आमकां ध्यास जाता. आमी तांत वचका, तांत वचून पळका. कळ्ळें. ते शुन्यावस्थेंत आमी बसल्यान ती एक बाजून त्या आत्म्या जिवात्म्यागेल प्रकाशांतू आमकां तें दिसता आसा परब्रह्मा प्रकाश आनी कळटा आसा. कळ्ळें म्हळ्यार दैवी शक्ती जागृत जाल्या. दिव म्हळ्यार देव जागृत जाला. देवाल प्रकाशांत आमकां कळटा आसा की अशें आसा. तर ध्यास लागता त्या वेळार आमकां स्वता वचूं जायना. हे सद्गुरो एक पण तशें जाल्लें पाप. एक एकलीच प्रवास करून एक आमगेल्या हांगेली कोण आमगे ब्रह्मचैतन्य तांगेल एक शिष्या खंयची वचूलेली. ती चेरडा घेवन बाळांतऱ्या नंतर ती चेरडा 4-5 म्हयने राबली. एकलीच प्लेनान येता आशिल्ली आनी प्लेन क्रॅश जावच्या लागलें.
तर प्रत्येकान सांगलें की तुमगेल तुमगेल हें घेवन उडकी मारा ती म्हण. तर तिने घेतलें, तिगेल चेरडा कशी फाटी कशी बांदलें आनी तें पॅराशूट घेवन ती उडकी मारली तिने. मारल्यार तें उघडना आनी कसलें की जावन तें ढम करून ती येवच्या लागली. तर ते चेडूं एक बाजून रडता चेरडा पळोवंका. तर तिगेल की हात सुटलो आनी तें चेडूं उसळून तोग पडलें. विंगड जालें तिगेल पॅराशुटाले थान. आनी तिवय तोग घेतस, ती चेडूय तोग घेतस. ती महाराज म्हूण वदरली, महाराज सांबाळा. आनी ती अलगद येवन एक ट्रक वता आशिल्लें, ताजे गवताच हें आशिल्लें, तांतू येवन ती दोगां जाणें पडलीं. थोडे खर्चटले पण तांकां कले जायना आनी ती लगेच दर्शन आयली. महाराज तुमी वाचयलें. हो अनुभव तशी आमकां जाता की आमकां अगदी इच्छा जाता थंय वचून पडची, पण आमकां वचूं जायना. जशी स्विमींग करतना त्या हाजेर बोर्डार उबरतात न्ही, अशी अशी करता उबरतात ती. आनी आमकां धैर्य जायना उडकी मारूंक. आमी वी आर नॉट एक्सपर्ट स्विमर्स पळय. तावळ तो ट्रेनर जो आसा तो म्हणटा मार उडकी आनी लकोन सोडटा. तशी सद्गुरू आमकां तांतू ताण घेतात त्या वेळार आनी आमी तांतू एक जातात. तावळ सद्गुरू आमगेलें सतत रक्षण करता. प्रल्हादाल कोणें रक्षण केलें? ताका कडे लोट केलो तागेलो, अलगद हातान विष्णू तत्वान ताका धरलेलें. ताका कसलें जायना, कसलें जायना. ताका आनी कसली शिक्षा दिली खंय बाप, ताका कसलें जायना. नारायण तत्वान ताका सांबाळलें. तशी आमकां सद्गुरू आमचे खातीर आसती. ही जेन्ना श्रद्ध आसता तावळी सगळें आमकां मेळटा. त्या शुन्याचो निराश जाला. आत्मा सदोदित संचला, पाहो जाता साधकाला ठावच नाही. आमी तांत एक जायना पळय. तो साधक वरलवे साधन करच्याक तो तांतूच गेलो. आनी तागेल आतां नांव केलें तो ज्ञात सुद्दां ताका ज्ञान जाल्लें म्हणूं जायना. तर ताका समर्थांनी गोमटें नांव दिल्लें मुखार 16 ओविंतू की अभिन्न ज्ञाता तोची मान्य. तो लोकांक मान्य जाता. आतां लोक ताका पळयता ती तो लोकांक पळयना. म्हळ्यार ताका पळोवच्या शकता तो, पण तो तांतूंच आशिल्ली ती. ताका हांव अजिबात वर्णीची, ताका हांव म्हूण केलें तागेलो अनुभव सांगच्याक तो वर्णी जाल्यार तो इतलो चकचकी झगझगी जालो की लोक ताका पळोवन म्हळ्यार एक धना लोभी आशिल्लो तो धांवन धांवन धनच जालो खंय. धन जायना पळय तें लखलखच्या लागना पळय, लोक ताजे मागशी धांवच्या लागले. तशी हो अभिन्न ज्ञाता जो आसा तो साधक सिद्ध होता धन्य, वेगळेपणे वृत्तीशून्य पावती प्राणी. कळ्ळें? तरी विंगड साधक सिद्ध जालो, हांगा धन्य जालो. तर वेगळेपणान ताका वृत्तीशून्य जावच्याक हें वर्णी. इत्याक वेगळेपणान पळयल्यार कळ्ळें जाता, वेगळेपणे पाहो जाता मग मोक्ष न जोडे सर्वता. म्हाका हो अनुभव आयला हें हांव तुमकां सांगका. कडेन तुमी मगल करतूत आमगेलें कौतूक करका. कडेर ते वॉट्सॅपार घालका ते अनुभव. हे अनुभव जे सांगता बसता न्ही ताका ते अनुभवांची मर्म कळ्ळी. आनी सांगची जरी दिसलें कळवळ येवन की बाकीच्यांक ताजी थोडी तरी एक हें मेळका, झलक मेळका म्हूण जरी सांगलें तें पूर्णतया सांगूं जायना. कोप्पोर आदळ्यार कशी दुखता हें कोप्पर आदळ्यारीच कळटा. तशीच एक नमुन्याचे जे हा अभिन्न ज्ञाता जो आनंद आसता तो तुमी अभिन्न ज्ञात जाल्ले शिवाय कळना. तेमी ती साधन करात. तर तांणी सांगलें कशें साधन करची. वेगळेपणे पाहो जाता मोक्ष न जोडे सर्वता, आत्मा ही दिसेसा नाही मता वरपडे होती प्राणी. तर आत्मा सुद्धा दिसनाशी जातात. कळ्ळें म्हळ्यार तुमगेल आत्मा तो हें परब्रह्म एकच जालें. आतां तुमगेल जिवात्मा म्हणून केलें वर्णीची विरगळून गेलो. दूद गोड जालें, दुदान साखर विरगळना पळय, साखर विंगड दिसना. तरी आपुल्या डोळा जे देखिले ते पंचमहाभूते मध्ये आले. म्हळ्यार आमी जे पळयत आसत न्ही तें आमी पळयत आसती ही सुद्दां भावन येना. तेमी सगळे कडे ते परब्रह्मची दिसता. जे लोक दिसता ती तेवे तशीच तांतून परमेश्वर प्रत्यक्ष दिसच्या लागता.
आणि तरी थोडे रडता असत म्हूण दिसता, थोडे हसता असती, थोडे वळवळता ती, थोड्यांक हेस थोडे बरी लोळता असती डुकरावारी घाणीतून. हें पळोवन अयो देवा ही परमेश्वरा रूप अशी कल्ल्याक ह्या दुख्खांत म्हण तांगे दुख्ख दूर करता म्हणल्यार एक ती भक्ती जागृत जाता. हा नवविधा भक्तींतली एक हें म्हळ्यार दास्य भक्ती. तावळ तांगेल आमी दास जावंका म्हणून गुरूंक गेले. गुरू ताका सांगता ती सुमार हांव तूं तांकां समज स्थिर जायना पडे, गुरू तांकां सांगता ती की तूं आतां वच बाळा, दुसरो देह घेवन वच आनी तुजेसले लोकांक केले मागीर तूं धक्के खावन शिकला ते तस लोकांक तूं बोध करी आनी तांकां हाडी हांगा म्हणून. कळ्ळें न्हय? आतां एक एक फावट गुरू स्वता वता ती हो हांगा राबता, एक एक फावट हक्क पेटयता ती आनी खंयचे देह दिवचे तें ठरयता ती. कळ्ळें न्हय? आतां हांगा कले भ्रांती ना, भय ना, निर्भय. हां तें कळलं जाता. आपुल्या डोळा जे देखिले ते पंचभूतामध्ये आले. आम्ही जे जे पळयतात न्ही ते भ्रमिक असता, ती माया. ऐसे जाणून दृढ धरले केले ते नाडले प्राणी. त्यामुळे जे जे आम्ही पळयतात ती खरे असं म्हणून दोळ्या दिसशील खरें म्हणजे करतात न्ही ते कळ जाता मायेन शिरकता ती. मायेच उपभोग घेवन त्या परब्रह्म भितर आशिल्ले माय पांघरून आयिल्ले देह घेवन आयिल्ले सद्गुरू आसती ते जर तांकां जर आमी शरण गेले आमगेल माईक कल्पना की आमी बांदील आसती ह्या कल्पने मी त्या माईक साधन केली. तांणी सांगील तशें वागले आमी, मनाने विश्लेषण केलें, मनानेच प्रवास केलो. हां आनी शेवटी तें मन उन्मन केलें. म्हळ्यार कळ्ळें नामस्मरण हें तें हाज्याने आमी गाढ हे श्रद्धा. कळ्ळें? तर हे सगळे आसच्याक आपुलिया डोळा जे देखिले ते पंचमहाभूतामध्ये आले, पंचभूतामध्ये आले. आतां सूर्यास्त पळयल बा कितलो गमटो म्हणून जाल्यार तांतू तुमकां परब्रह्म दिसच्या लागता, तांतू ते सद्गुरू गल हात दिसच्या लागता. कळ्ळें? ऐसे जाणून दृढ धरले केले ते नाडले प्राणी. जो पंचभूतांचा दास तयास मायेमध्ये वास. तो पंचभूतांगल तू जर दास जावन बसलो तरी कल ताजो उपभोग घेता बसलो तरी कल जाता आणि सगळ्यांक गेले चाकरी करता बसलो म्हळ्यार मनाने गुंतून पडलो तांतू मायेन तू. हां तरी भोगी नीच नव्या सावकाश पुनरावृत्ती परत परत तुका जन्म मृत्यूच फेऱ्यान पडका लागता. त्यामुळे ती आपणे सांगील साधन करी. तरी तो सांगता कसले साधन म्हळ्यार तूं कसले करका म्हणना, सतत तूं लागी कसले तरी लाट येता ती तांतूं नाशिवंत येतच आसता. कोण कल उलयता, कोण कल हें करता, कोण इन्सल्ट करता, वायट प्रसंग येता, धक्क लागता, आधी दैविक आधी कल म्हणटात ते आधी भौतिक अध्यात्मिक सगळे ताप चालूच असता ती. पण ते नाशिवंत असत. दिस टू शॅल पास, दिस टू शॅल पास. कळ्ळें? तें लक्षांत दवरका. म्हळ्यार कळ जाता तें नाशिवंतच न्हय. आनी आमकां जर परब्रह्म जायी वीच वील नॉट पास कायमचे तर तशें जर जाय जाल्यार आमी साधन करता की जे जे नाशिवंत आसत देवा तुवें दिलेलें आनी तुगेलोच हो देह आस तें मगल बऱ्या खातीर तूं दिलेलें अशें म्हूण लेखून हांव स्विकार करतां. कॉन्शियन्स आपणा कॉन्शियस आसता, जाणीव आसता हांव कोण आसा, हांव केन्नाय विसरचना की हांव तुका दिल्या सगळें दिवन सोळ्या आनी मगल नितांत श्रद्धा. हां ते गुरुदेव रानडेंनी तांगेले भोव गमटें तांणी हें केलेलें. सद्गुरू रानडे आशिल्ले तांणी कशी तांगेले म्हळ्यार ते सांगता तुमकां कसल्या कसले मेळणी गतसले म्हणून. पहावे आपणासी आपण हांव एक हें पेटयिल्लें तांगेले विचारधारा कशी आशिल्ली. कळ्ळें? पंचसूत्री तांगेले एक तरी भगवंताला जाणण्याची परम जिज्ञासा. भगवंताक जाणून घेवंक हांवें हें जो पर्यंत म्हाका ताजी जिज्ञासा लागना तो पर्यंत हांव सिरियसली कसलें घेना, साधन सिरियसली करना. कसल्याक हांव ताका दिवंका, कोण पळयता नाल तरी वर्सान वर्स म्हणून ते रेंट एग्रीमेंटांनी
वाटेल तितलें वर्स थंय अशी दवरना ती, ते परत परत रिन्यू करपा लागता. कल्ल्या म्हळ्यार तो शेवटी सगळ्यांगल आजूबाजू शेजारच्यांगलय गुर्ताच जाता आणि तो क्लेम करता की हे मगलेंचे सम, हान्नेची फ्रॉड करून आपणा कले दी न्ही आणि हे मगल आस आणि आतां तो मागू आयला, आय एम द ओनर अशी म्हणू शकता. त्या खातीर कल जाता आमी कायम लक्षान दवरका. तशी केली की तो मालक येता आनी आमकां उपकार येता आनी मागीर आमगेलें नुकसानच नुकसान, आमकां दुसरे कडेन मेळना, आमकां लात घालून उपकार येता. तशी भगवंत आमकां करूं शकता, पण तो करना. हां, करना जाल्यार आमी जर तांगेल साधन केली, म्हाका जर खरें दिसलें की म्हाका मेळका परब्रह्माच मेळका, तरी पयले आमी सक्सेसफूल जावच्याक गुरुदेव रानडे तांकां सक्सेसफूल जाल्ले आनी तांणी तें अंतरंगांत ते पंचसुत्री बरोवन दवरल्या एक हातून. हां, तर ते सांगता ती की जाणून घेवची इतली जिज्ञास लागता. तावळी मगल भितर राम जन्म घेतस. गदिमा कवी गदी माडगुळकर हांणी राम जन्मा वेळार ते रामायण बरयलें न्ही, गीत रामायण. तावळ राम जन्माचें बरयतना त्या वयर माडीर वचून बशिल्ली ते माळ्यार आनी जेवणा खावच्या सुद्दां 2 दिवस तोप घेयन ती. बायलांक सांगलें कल्लें तुमी कल्ले घेना ती तोप घेवन कल्ले खावन वचा ती. अगं थांब ग, राम जन्म होतो आहे म्हण म्हळ खंय. तशी तो जो ध्यास आसता न्ही भितर तो राम आसा तो आतां प्रगट जातस. तावळ ताजे दुवाळ लागता. त्या दुवाळ लागच्याक हें जावंका म्हणना, बायलो दादले आसना कोणाकय तो दुवाळ लागू शकता की रामागले प्रगटीकरण आतां जातस. हां, तशी तो राम मगल भितरलो प्रगट जातस. ताजी म्हाका ओढ लागल्या, जिज्ञास लागल्या, तो कशी दिसता मग चेडूं कशेंच हांव सूख जिज्ञास लागता न्ही तशी म्हाका भगवंतानी हें दिल्ल्या, आश्वासन दिल्यां की तुका मेळटलें, आशिर्वाद दिला. हां, हाजेर म्हाका ती जिज्ञास लागल्या ते कशेंच तरी अंतरान थावन ते डोहाळ लागतात. कळ्ळें? डोहाळ लागले म्हळ्यार कळ्ळें की नामस्मरण आनी करका, हें करका तें करका, बरें खावका, संतांगल संगतींत रावका सदैव. हां, साधू संतांगल सेवा करका, सद्गुरू केन्ना मिस करूं नये, अनुसंधान दवरका. हां, आनी त्या चेरडागेल्याच विचारांतून त्या अनुसंधानांतून मगल राम कशेंच हें कळ्ळें. हें तांणी तर पयले ते सांगता ती आपणें नामस्मरण करूं वचना पडे, नाका जाल्यार विचार येताले, हें येतालें, तावळ कल करचें. तावळ आमगेल स्वाम्यांनी सांगलें की तसले वेळार तुमी ते रामनगर ते वचून येयले आमगे सद्योजा शंकराश्रम स्वामी, त्या वेळार यात्रेंत तांणी तें हें केलें, अहंकार आमकां बांद दिता म्हणना पळय, ताचे बद्दल आमी ध्यान करतना कशें करता तर नामस्मरण करतना सुद्दां आमी ते पयले ताका स्थापन करता सद्गुरूंगेर आनी तांतले पळयतच आमी ध्यान करता. आनी वाटेल ते विचार येनाशिल्ले बरे विचार, ते वाटेल ते विचार काडच्याक बरे विचार मनांत हाडटात. मगल रामाक म्हाका मेळचेस, आतां पळय तो येतस, तो मल्ल्यागी पळयतस, हांव केन्ना येता म्हूण मगल वाट पळयतस, यो देवा यो म्हाका तुका पळोवचेस. हे विचार मनांत आयले न्ही, हें ध्यान एक पंत लागलें की आमी विदावट ध्यान राबूंकच शकनात. ध्यान लागचें म्हळ्यार शेवटी कल्लें परिज्ञानाश्रम स्वाम्यान ध्यानाची व्याख्या केली. एकान विचार ध्यान म्हळ्यार कल करचें म्हणून, ताणें सांगलें कल्लें करचना. एक आवसू पितल चेडूं हां स्तनपान करतस, ती ताका दुग्धपान स्तनपान करयतस आनी तावळी त्या चेरडागल एक हात तिगेल फाटी मागशी आनी ते चेडूं त्या हातान हें फाट करपी तो बसल्या आनी ती आवसू तागेल केंसांत अशी 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 हात फिरयता मायेन आनी ती त्या चेरडाल्या पळयता आनी चेडूं त्या आवसू लागीं पळयतस तें वात्सल्या नजर आनी पळयता पळयता दूद पिता आराम न्हिदोन पडटा. ताका ध्यान म्हणचें. तशी आमी करतात वे, ही वय एक ध्यानाची साधन आसा ती करका. नाम पयली घेतना सकाम आसता ना म्हणना, पण आयुश्यभर त्या नामाची आमी तशी परिक्षा करूं नये. कळ्ळें? हांव गुरुदेवांक थंय मेंदूच क्षयरोग जालेली तारी तांथन भायर पडलें. ताजे नंतर तांणी दुसरें कल दिल्या की
आमगेल गुरूंचेर सद्गुरूंचेर अनन्य श्रद्धस का, अनन्य श्रद्धा. त्यामी ती स्वप्नान जरी गुरुंगल साक्षात्कार जाल्लो ते प्रत्यक्षान तशी घडता. आमगेल गुरु परंपरेंत असले कितकी हें आसा ती. एक मनुष्य येवच्या भायर सर भक्त आनी तो वाटेरीच तो बेशुद्ध जालो. ताका पांय इतले दुखच्या लागले, तो रडू लागलो, म्हाका मुखार कशें वचचें, म्हाका भेट जायना. तर रात्री सद्गुरूनी येवन ताका साक्षात्कार जालो की तांणी ताका स्वप्नांत ताका पांयां तेल लायलें, हें केलें. तागेल्या पांयाचेर कृपेच हात फिरयलो आनी दुसरे दिवस उठोन पळयल्यार खरेंच तागेल्या पांयां तेल लायिल्लें आशिल्लें, तेल लागिल्लें आशिल्लें. तसो जो साक्षात्कार जाता तशी भरत तागेलो आदर्श दवरपाक आमी कशी केली. नित्य नेमावली आसका, आमगेलें नित्य साधन आसका सतत. तांतूं एक शिस्त आसका. तरी आमगेलें साधन करतना गुरूंचेर इतली अनन्य श्रद्धा आसका. तांकां आरती करतना कापुराची वाती उजळली ज्योतीक. कापुरा जर वाती केली आनी ती हें केली पेटयली तरी कल जाता, वाती वर्तवे कापूर पूर्ण जळून वता बरो आसल्यार आनी ज्योती ना जाता. वर्त कल्ले प्रफुल्लीत सुगंध वरता, परमळ सगळे कडेन परमळ एक नमुन्याचे आनी ताजो आनंद. तशी आमी गुरुल्या वत्तन सुद्दां तशी जावंका, कापुराची वाती जावन वचका आनी मागणें बंद करका. आमगे लौकीक मागणी आसत न्ही ते बंद करका. साधन करचे खातीर कल करका, ध्यास लागका म्हाका हें जाय म्हणून. आनी नुस्तें ध्यास लागून जायना. वागची कशी गुरुल्या वचूल्या आमगेल्यो लौकीक मागणी सगळे बंद करपा. ती निर्विचार मनान वचका, अनावश्यक विचार करचे ना. ती कळ्ळें. म्हळ्यार चल जाता ते गुरू फक्त देवाल गुप्त रूप आमकां गूढ रूप दाखयता म्हणून ताका गूढ रूप म्हणून ताका गुरू म्हणटात. कळ्ळें. तर तशी नंतर आमगेली जी साधन चालू आसा, गुरूंनी दिलेलें साधन आमी जी करता ती अपार निश्ठा. तांगेल नामाचेर ते घेतच नेमल काम जातलेंच हें एक. कळ्ळें न्ही. तर नामस्मरणाक सुप्रीम वॅल्यू आसता. नामस्मरण केल्यार तर देव मेळटाच हें एक. आनी कडे कल्लें हें रानडेन कल केलें, गुरुदेव रानडेंनी तत्वचिंतन केलें. नाम घेतना तत्वचिंतन म्हळ्यार खंय वचून थंय तांकां नामाचे बद्दल नाम सगळे कडेन पसरल्या अशें दिसच्या लागलें. जेन्ना ते वताले अष्टधा प्रकृती उपासन करच्या सांगलें आमकां स्वाम्यांनी. हें कलें उपासना अष्टधा उपासन करच्या लागल्या. तरी तर तांत आमी जर आकाशाला पळयल्यार कितले तारे दिसतात. तरी रानडे गुरुदेवानी कल केलें तत्वचिंतन म्हळ्यार कोर न्हू. तांणी एक रिसर्च केलो. ते कल सांगता ती की ज्योतीने नामाची मशाल पेटोवन भितर पळयल्यार जळमट साफ केल्ली तर तावळ जे अणुरेणू आसत तेच आकाशांत आसत. आनी एवरी स्टार इज द सेंटर ऑफ युनिवर्स. प्रत्येक स्टाराक तागल सोलार सिस्टीम आस, तागल फुल्ल युनिवर्स आस. पण ताका परीघ ना. परीघ म्हळ्यार कळ्ळें की हें आसता न्ही सर्कमफरन्स. प्रत्येक स्टार एक स्वताच एक युनिवर्स आस पण एंडलेस. तशी हें परब्रह्म अणुरेणू सुदयना तशी ते परब्रह्म भरल्या. ताका एंडच ना, आदि ना, अंत ना, कले ना. हें भुमीत आस. प्रत्येक सेंटर ऑफ युनिवर्स आस न्ही, इट इज एवरीवेर. सगळे कड पसरलेलं आसलें. आनी ताका देर इज नो सर्कमफरन्स. कळ्ळें न्ही. तेमी तामगे भितर सुद्दां जो अणुरेणू आसो तोवय तशीच. तें सत्य आसा. तें आत्मतत्व हांव आस हें प्रत्यक्ष अनुभव आमी घेवंका. नभी वावरे तो अणुरेणू ठाई रिता ठाव नाही. तया पाहता पाहता तेच जाले तसेच का. कळ्ळें. कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता. तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था. तोगे तोच तो राम सर्वत्र पाहे. अशी गुरुदेवांनी नामाक समजून घेतले. तशी आमी नामाच अनुभव घेवचे शिकता. नामाच आमकां अनुभव येवंका.
नुसते नाम घेतं राबून जायनी, ताच अनुभव घेऊन का एक तरी ओवी अनुभवावी, एक तरी वेळ अशी आस का की ते नामात इतला मी तल्लीन जाऊन का, त्या नामस्मरणातून की सगळे आजूबाजूच विस्मरण जाऊन का, विस्मरण जाय ना पडे. आम्ही त्या हांतू येता शून्यावस्थेंत आयली. हां, तावळी गुरु सांगता ते दोळ उगोवन पळय, तुका पळय थंय दिसता असं, थंय तुका वच्चेसं. ते आमकां ताण घेतात. गुरुदेवा महाराज म्हळ्यार की ते आमकां रक्षण करतात आनी आमकां तांत घेतात. ताज नंतर कळ्ळें जाता संपूर्ण शरणागती. गुरूंक सगळें दिवनूच सोडलें. तावळ हांत तूं कल्ल करका हें कल्ल नाची. हां, सकळ सृष्टीमध्ये जन, साधू संत आणि सज्जन, करीती भूतांचे भजन, धातू पाषाण मूर्ती. तरी हांगा शिष्य विचारता, तरी हे धातू पाषाण मूर्तीचे जे करतात न्ही, तांगेल चुकतवे. स्वामी सुद्दां विग्रहाचे पूजन करतात, ते कल्ल्या करतात ती. हां, सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. सदा बोलण्यासारखे चालत आहे, अनेकी सदा एक देवास पाहे. सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तशी धातुपूजन केल्ले जे कोणी नित्यमुक्त झाले, तेही धातुपूजन केले, तरी ते पुनरावृत्ती पावले किंवा नाही, तांकां मोक्ष मेळतवे. तांकां परब्रह्मांत एक जालेलं आसतना ते कल्ल्या करता ती धातुपूजन. एक तरी आमकां त्या मायेचें अवलंबन करूनच आमकां मुखार परब्रह्मांत येवपाक. तेमी ते विग्रह म्हळ्यार माय पांघरून आयिल्ले परब्रह्म, तेमी तांगेल ती दैवी माया, ताजी पूजन आमी केल्यार मात्र ती आमकां अनुकूल जाता आनी आमी तिगल सेवा करका, ताका शरण येवका. तद विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. हें कळच्याक तांकां शरण, संपूर्ण शरणागती आपणाल गुरूक. कळ्ळें? हें जेन्ना जाता तावळी तांकां आमगेल दय येता आनी ते आमकां तांगेल बोटीन घेतात. स्वता सुकाण धरून बसता ती आनी परब्रह्मांत वचना पडे. कळ्ळें जाता त्या व्यक्तिगत वागण्यातूं फरक पडटा. ताका कळना तो फरक, ताका कळना. जो म्हणटा स्वता कळ्ळो ताका अजुनी तो अनुभव समय येयना. हां, एक फंत हांव बरयलें, एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं, त्याचं येडं पीक आलं माझ्या अंगभरी. हां, नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारल्या, फळा फुलांनी वाकल्या हो जागोजागी. हें सगळें बरयलें जाल्यार आत्तां हें स्टडी करना पण म्हाका दिसता की तेवें सगळें माईक आसा ती, ते शब्द आसा ती. हां, हें जाल्लेलें दुसऱ्यांक दिसता. हांव हेंचे म्हाका पळोवनचे कांडेन म्हळ्यार हांव विंगड, हांव आयलो की थंय तूं आयलो, तूं हांव दोनीय आसूं नये, ते लोकांक दिसता म्हळ्यार मात्र ताजो अनुभव येता. तेमी हें सगळें माईक आमी सोण दिवंका. कळ्ळें? तर अशी जायना पडे आतां ते संपूर्ण शरणागती. तर आतां आमी राबया. जे कोणी नित्यमुक्त झाले तेही धातुपूजन केले. तर स्वामीजन धातुपूजन करतात तर ते कल खातीर करतात. तें एक सांगचें वरलें. कल खातीर करतात की ताजेच मायेच अवलंबन घेवन आमकां हे माये सागरू तरच तर परब्रह्मांत वचचें. परब्रह्म तशी आमगेल्यांच्या आसा, आमगेल भितर आसा, पण तें कले करना. करता ती माय करता न्हय. आनी माय आमगेल पाप दिसून आयल्या, सद्गुरू आयल्या ती, तर तांणी बोटी सुद्दां पेटयल्या. राम तारू मदी तुम्ही चढा हो लवलाही खंय. हां, तशी ते तांची चोडका तरी आनी संतत माय आसका, सतत सतत त्या मायेचें पूजन करका. हां, शिस्त आसका आनी ताका शरण वचका. मात्र न्हय, आमगेल साधना सतत करता आसका. एकल्याक म्हळ्यार तें आमकां पावता, तरी मात्र आमकां तांथान सुटच्या जाता. कळ्ळें? आतां नंतर तांणी गोमटे सांगलें, ऐसा शिष्याचा अंतर्भाव जाणोनी आनंदला गुरुराव, म्हणे शीघ्रची हा अनुभव पावेला आता. आता कितू थंय तूं आयला तर तुका तो
शीघ्रता जो अनुभव येतल देवा. कंटिन्यू विथ दॅट. जे नाशिवंत येता हीच तुगल साधना. बाकी कल्ले कोरका म्हणना. त्या नाशिवंतस त्या नाशिवंतताचे मालकी हक्क म्हाका दिवन सोडी. नाल तरी जे मगळ डिपॉझिट न्हय दुसऱ्यान दवरलेले म्हजे खातीर ताजे इंट्रस्ट सुद्दां तागलेंच न्हय तेवें दिवन सोडचें. मगल कले ना. जे काही असं जे ताजे फळ म्हूण आयलें आमी केलेले कर्म ताजें फळ जें मेळ्ळें तेवें अर्पण करचें. सगळे नाशिवंत कसले ना. तर ते देव जाय आशिल्लें आमकां पुरयता, आमकां समाधान दिता. जें समाधान आमी व्हरूंक शकतात. देव आमकां अशीच लूबाड ना. आमी सगळें दिल्लें नाशिवंत देवान आमकां कल दिलें म्हण दिसता. देवान कल दिलें, शाश्वत समाधान दिलें, परब्रह्मांत व्हरून घालें. अरे हे कसलें कमी आसलें. हां आतां आमी हांगा राबया आनी आमी त्या देवाली रामरायाल प्रार्थना करुया. समर्थांनी केलेली समर्थांक कितलें पाप दिसता आमगेलें. कल्याण करी रामराया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी रामराया. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयेसी नाही सरी, दयाळा कल्याण करी. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी, अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी, दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी रामराया कल्याण करी. आता कल्याण करी देवा म्हणून समर्थांनी प्रार्थना केली ती आमकां शिरोधार्य आसा. सगळे नाशिवंत आमी दिवन सोडया ताका चरणांत. नाका आमकां कशी दिवचें हेंवूय कळना देवा. तूं काण घे आमचें, काण घे. मालकी हक्क तेमी ती कसले आयले कसले बरें आयले वायट आयले तें ताणें दिलेलें आसा. मग सद्गुरून दिलेलें आसा, मगल्या गुरूंनी दिलेलें आसा नितांत श्रद्धा. आनी तें मगल बरेपणा खातीर दिल्या. कश्ट सुद्दां ह्या खातीर दिल्या ती की तांथान आमी कले शिकका, आमकां प्रॅक्टीस जावंका म्हण खातीर दिल्या. तर अंती मगले सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पायके. मनात वांचिले पूर्व संचित केले, तयासारखे भोगणे प्राप्त झाले. एक EMI प्रारब्ध संपवून चुकोवचेंच ताजे खातीर प्रसंग येत असती. असं नाही गुरु सुकाण धरून राबला कल्ले भय ताका सगळं दिवन सोडया. आणि हेवें हें पुष्प सुद्दां विवेचन पुष्प सुद्दां तांगेल्या चरणांचेर अर्पण करूया आमी सगळ्यांनी मेळून. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.